येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव शारांत कोयराच्यो राशी थळाव्यांनी पालिकेक काडली सोलून. लोकांकय हाडून दिले लागणुकेचे बान. वॉटर स्पोर्ट्साक मेळची ना पर्यटन विभागा कडल्यान नवी एनओसी. प्रस्न जाग्यार पडटकच एनओसी दिवपाक करतले सुरवात, म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. लोकांक पियेवपाक ना उदक, मया पायपा फुटून व्हांवता उदक. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ओडल्यात कानार केस, मयेकार फुर्योज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वॉटर स्पोर्ट्साक पर्यटन विभागा कडल्यान कसलीच नवी एनओसी मेळची ना, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. प्रस्न जाग्यार पडटकच एनओसी दिवपाक सुरवात करतले अशें ताणें सांगलें. दर्यादेगे वयले नितळसाणीचें म्हत्व मान्य आसा, पूण दर्यादेगे वयली नितळसाण आनी पर्यटकांचे सुरक्षेत सुदारणा करपाची गरज आसा, मंत्री म्हणटा. पळयात. सचिवालयात पर्यटन विभागाचे ऑनलायन सेवेच्या उक्तावणा उपरांत रोहन उलयतालो. बंदर विभागाचो कॅप्टन त्या व्यक्ती कडेन पर्यटन विभागाची एनओसी आसा काय ना हाची खात्री करिनासतना वॉटर स्पोर्ट्साक परवानगी दिता, रोहनान सांगलें. आतां बंदरांच्या कॅप्टना कडल्यान परवानगी घेवचे आदीं पर्यटन विभागाची एनओसी गरजेची आसतली. वॉटर स्पोर्ट्स उद्देगा कडेन संबंधीत प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. तो मेरेन नवी एनओसी होल्डार दवरतले, मंत्र्यान सांगलें. Water sports, we are also aware about the issues that have been coming up. Water sports activities and थोडे tuning आमकां करपाची गरज आसा. Captain of ports becomes the nodal agency for giving permission. They identify the location and they give permission without looking whether tourism NOC आसा काय ना ती. ताज्या खातीर ही खळबळ जावन continuously once they get a captain of ports NOC, they are coming down to RFCs, applying for it, taking this NOC, going back, and थंय हो mess जाला. We also acknowledge the mess. As of now, we are freezing every further water sports NOCs to be given to the water sports industry until and unless we review this whole thing. Tourismaची NOC घेवन मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तांणी टुरिझम एक्टिविटीक एप्लाय करचे, त्या प्रमाणे वी विल मेक सम स्लाइट चेंजीस ऑन दीस. ना जाल्यार द इंडस्ट्री टुरिझमाक ब्लेम येता, बट द टॅब इज नॉट देयर बिकॉज द लोकेशन इज ऑलरेडी आयडेंटिफायड. Captain of ports gives every activity a permission which they will give. Only for tourism purpose we will slightly change the module की tourismaची NOC घेवन तांणी captain of ports वचची, मागीर आयडेंटिफाय जावन दिवचे. तितले पर्यंत सध्या activities under water sports for new permissions will be kept on hold. दर्यादेगेची नितळसाण आणि पर्यटकांची सुरक्षेचे बाबतीत गंभीर उणाव आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्र्यान मान्य केले. दर्यादेगेर नितळसाण आणि सुरक्षेविशीच्यो सगळ्यो सेवा चलच्यो हे खातीर येवजण करप गरजेचे अशें ताणें सांगलें. Integrated plan which will include all services from ensuring the front end to the tourism fellow who is met, to beach cleaning, to surveillance, to lighting, to safety. And हातून we will need to also have a partnership with the police. So the reaction time from the police on these people's complaints should be immediately administered. Will be talking to some experts on how to get this thing going. So we will definitely not looking at beach cleaning as one module, but we will look at an integrated plan which will include all these services to ensure that north to south beaches allowed quality tourists to come and spend some quality time. सेगीत पर्यटक येवपी दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम, टॉयलेटी, म्हायती कावंटर, लॉकर, शॉवर आणि हेर सुविधा केंद्रां उबी करतले, ताची रोहनान म्हायती दिली. So now instead of calling them toilet change, we are trying to call it a convenience center. ह्या convenience centran एक काउंटर टुरिझमाचो धाकटो एक इन्फॉर्मेशन काउंटर आसतलो which will service every tourist requirement. जर मनीस टुरिस्ट बिचार येतलो ताका एक लॉकर जाल्यार लॉकराची सेवा मेळटली, शॉवर घेवपाची सेवा मेळटली, टॉयलेटीची सेवा मेळटली. शेनवार आणि आयतारा पर्यटकां खातीर फुकट भौशी येरादारीची तरतूद करपाचें थारायलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे कार्यावळी मजगती सांगले. पर्यटनात कसल्योच बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. To facilitate the tourist on the Saturday and Sunday, we should start the public transport for them with paid public transport, not a free public transport. We are starting. I'll request for the tourism minister should take the initiatives and with the help of the Kadamba and we can start. पर्यटन स्थळांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकारान अर्थीक तेंको दिला, तशेंच बजेटय दवरला. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान केंद्रीय येवजणांची माहिती दितना सांगलें. काही आर्कोलॉजिकल ज्यो सायट येतात तातूंत लोक जे पळोवपाक येतात तांकां सगळे तरेची सुविधा थंय उत्पन्न करपाक आमी अशे तरेचें फंडींग तांकां करतात. त्याच बरोबर आयकॉनीक सायट ज्यो आसात, ज्यो काही पुरातन आतां पासून
किंवा युनेस्कोन ज्यो हे केल्ली आसा तांचेय खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो ती एक स्कीम आमची वेगळी आसा अशे तरेचे 2-3 स्किमाच्या माध्यमातून राज्याक आमी संपूर्ण मदत करतात आणि खासियत ह्या गोष्टीची अशी आहा की बाकीच्यो केंद्र सरकारच्यो स्किमी आसात त्यो 60-40 अशे बेजीचेर आसतात किंवा 50-50 पण ह्या हातून आमी 100% खर्च टुरिझम मिनिस्ट्री पर्यटन मंत्रालय केंद्राचे करता. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मडगांव सद्याक कोयराचें शार म्हणपा इतलें बुरशें जालां. MMC म्हणल्यार मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील न्हय तर मनी मेकिंग कावन्सील. तांणी आतां नितळसाणीचें काम करचें. तेच बरोबर भौशीक सुवातो नितळ दवरपाचें कर्तव्य मडगांवकारांनी करचें. मडगांवकारांनीच मागलां. ही गोंयची सांस्कृतीक राजधानी. क्रांतीची कीट ह्याच शारांत पेटिल्ली. बुदवंताच्यो चर्चा हांगाच घडटात. गोंय सोबीत सुंदर आसचें अशें म्हणपी ह्याच शारांत रावतात. गांधीच्या नांवान मार्केट लेगीत वळखुचें अशें हांगाच्याच लोकांक दिसता. पूण हेंच शार बुरशेपणाच्या बाबतींत सगळ्यांक फाटीं घालपाक लागलाशें दिसता. एके कडेन सरकाराचो स्वच्छ भारत अभियानाचो गजर, दुसरे कडेन मडगांव सारकिल्या शारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी. आज आम्ही मडगांव पोलीस स्टेशना सायडीक आसात. पोलीस स्टेशनाच्या सायडीक ते दुरीक आसा तेच्या सायडीक लोक हाडून स्कुटर वयल्यान खूब गार्बेज उडयतात. 4-5 म्हयन्या फाटीं आमी हायलायट केल्ले हांगा एक मिनी सनसोडो जाल्लो. तशेंच हेर मडगांव हेर वाठारांत पळयल्यार सगळे कडेन लोक हाडून रस्त्या सायडीक गार्बेज उडयता. समाज वागोवपी महेश नायक हाणें म्युनिसिपालिटी आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागला की हे जी गार्बेज उडयता तेंचेर कारवाय करची आनी हे सगळें मडगांव शहर क्लीन करचें म्हणून. आज आमी मडगांव आसात आनी मडगांव आसा म्हणून सांगपाक आशिल्लो दिसता की आज मडगांव खंय वच खंयच्याय रोडाचेर वच ती गार्बेज ती गार्बेज आनी गार्बेज काडपी कोणूच ना. ह्या ती MMC म्हणजे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील जो पळय आहा तो मारगांव म्युनिसिपल करप्ट नंबर 1 जाल्ले आहा. मनी मेकिंग कावन्सील जाला MMC मनी मेकिंग कावन्सील जाल्लो आहा. तो विचारकोल कोण ना. पालिका आपलें कामच करिना. मडगांवकारांची कागाळ. पूण लोकांची म्हण सामाजीक लागणूक आसता. मडगांव बुरशें करपाक लोकूय तितलेच जबाबदार. मडगांवकारूच सांगतात, पळयात हे पुलीस स्टेशना मुखा वयलो कोयर. स्क्रॅपाच्या गाड्यांचो आनी खाणां खाल्ल्या उपरांत भिरकटलेल्या वस्तूच्यो. Garbage collection is not done properly. It is not done systematically. And there are no specific timings. I have seen workers who are actually supposed to clean the streets, collect garbage. They are just sitting there outside the municipality. कांयच ना काम. फक्त म्युनिसिपालिटीचे पैसे घेवपाचे जाले आनी काम करिना ते. So these people have to be put on the field. I appeal to the people of Margaon as well. तुमचे civic sense म्हणते you have to maintain that. Don't expect the municipality to come and clear everything. You also be responsible. Is this a municipality? Are you all there to keep the city clean, or are you all there only to warm the seats? I want to ask the chairperson and the municipal councillors of all the wards, what are you all doing? तुमचे फकत ते झगडी तुम्ही करता थिंगा एका स्पेशल मिटिंगा आनी दुसरे मिटिंगा. आउटकम काय ना. आउटकम झिरो. कितें तरी करा. तुम्ही इतलं बोर्ड मारता पूण काय ना. तुम्ही फकत थिंग वयता उदक पिता समोसा खाता च्या पिता जालें. थोडे बोर्ड मारले पूण ऑन द ग्राउंड परतून थिंगसा भायर सत्री झिरो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप येतात. फोण्या एक्सिडेंट करून उपरांत फुज्जो काडपी ड्रायव्हराची गुटली पुलिसांनी उखल्ली. हे गाडयेन एका दुसरे गाडयेक ठोकली. त्या उपरांत एका पुलिसाचेर गाडी घातली आनी उपरांत थंयच्यान पळून गेलो. त्या बोवाळांत तेणी एका झाडाचेर गाडी ठोकली आनी उपरांत गाडयेन पेट धरलो. ह्या घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या पुलिसाचेर उपचार सुरू आसात. पळयात. फोंडा जंक्शनाचेर एके कारीन बलेनो गाडयेक ठोकली आनी उपरांत फुज्यो काडल्यो. पुलिसांनी ते कारीचो वेगान फाटलाव सुरू केलो. उपरांत हेच गाडयेन मुखार वचून एका ऑन ड्युटी पोलिसाक मोखलो आनी हे हिट अँड रन प्रकरण तांकां म्हारग पडले. जेन्ना मुखार वचून ताणें कार एका झाडार मोखली त्या उपरांत गाडी पेटली. फोंड्या पुलिसांनी आरोपीक ताब्यात घेतला. मात ते गाडयेंत आशिल्ल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान उपरांत तांकां फोंड्याच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेले. कॉन्स्टेबलाकय दुखापत जाल्या. ताजेर त्याच हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत उदकाचो उणाव हे सगळ्यां खातीर चिंतेची गजाल जावन रावल्या. मयां उदकाची पायपलायन फुटल्या पूण सांगूनय संबंदितांनी आड नदर केल्या. गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करपी ट्रकांक लागून पायपां फुटल्यात असो मयेकारांचो आरोप आसा.
सरकार उदकाचेर खूब उलयता, पूण मये गांवांतल्यान जावपी ट्रक येरादारीक लागून जातल्या त्रासा कडेन आड नदर चलयल्या. थळाव्यांनी आनी त्याच बरोबर पंचायतीन गांवांतल्या धांवपी ट्रकांचो मुद्दो उपस्थित केल्लो, पूण संबंदीत सरकारी अधिकारी ह्या प्रश्नाचेर तोंड धांपून उगी रावल्यात. आयकात मयेकारांचें म्हणणें. 3 दीस जाले आमी हें उदक पळयता. 3 दीस सारकें हांगा उदक व्हांवत आसा. आयज 3 दीस जाले आनी हांगा कोणूच लक्ष दिना. हांगासर पंचाचें जें आमचें घर सुद्दां आहा तें हांगा संबंद तेंकोनूच आहा, कोणूच हांगा लक्ष दिना. आनी इतके लिटर हें पाणी अशें भायर वता, आयज लोक उदका खातीर तळमळटा आनी हांगासर हे उदकाचेर कोणूच लक्ष दिना. तेन्ना संबंदीत आतां जे आमचे पंच आहा जावं कोण कोण हांगासले हें आसा तेंच्यांनी खात्यान हांगा लक्ष दिवन हें मातशें लवकरात लवकर बेगीन हांगासरली जी हें कितें फुटलेलें आहा पायप जावं कितें जाल्लें आहा तें बेगीन सारकें करचें आनी हांगासलें उदक जें वेस्ट वयता आमच्या दारांतून वयता आनी सगळें भायर सगळें आतां कोण भात सुकात घालता, कोण हें घालता, ते सगळें रस्त्यार वचून तें लोकांच्या खळ्यान गेल्लें आहा कितें. आनी सगळ्यांची खळी सुद्दां पिड्ड्यार जाल्लीं आहा. कोणाक आतां भात सुद्दां सुकात घालतले जाल्यार आतां हें प्रॉब्लम जाल्लें आहा. तेन्ना संबंदीत खात्यान घेवन हांगासर बेगिनात दुरुस्ती करची आनी आमकां लोकांक हांगासर हें उदकाचें जें वेस्ट जाता तें बरे भशेन हें काम पूर्ण करचें. मये गांवांत इलिगल ट्रान्सपोर्ट चालू असल्या कारणान हांगार रस्त्याची आणि पायपलायनीची अक्षरशः वाट लागलेली आहा. माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळयतल्यात जे पायप फुटलोन आयज 4-5 कडेन पायप फुटलेले आहा आणि हजारो लिटर पाणी वेस्ट जालेलें आहा. हे फाटल्यान जे पाणी वता हे गेले 4 दिवस वता. जे PWDच्या लोकांक जर सांगात जाल्यार ते अक्षरशः वैतागलेले आहात, कारण तेंच्यांनी खूब फावटी रिपेर केले सगळी कडेन फुटलेली पायपां आनी ते बाबडे सामके म्हणजे एकदम हताश जाल्ले आहा. ते म्हणटा तुम्ही हे ट्रक जोपर्यंत बंद करिना तोपर्यंत आम्ही हे दुरुस्ती करू शकना म्हणटा. आमचे कडेन लेबर ना, तेंचे मनुष्यबळ ना आणि ते त्या काम करू शकनात. सरकारी जी व्यवस्था आहा ती कांयच हेजे हालचाल करिनात. वयले जे लोक सिनियर लोक जे आहा काय करिना कोणाचे कडेन. आणि म्हाका दिसता आमदाराच्या लक्षान हे गोष्टी येयल्या काय ते कळना, तो हितून लक्ष घालिना. रस्त्याची हालत जर पळयशात जाल्यार त्याच्यान फुडें पिकट जाल्ली आहा. हालींच दोशी वाटेन रस्ते कडेन पिड्ड्यार जाल्ले आहा. लोकांचे पाण्याक हात लायता आनी हाल जाता म्हणून आमी मयेच्या लोकांनी गाडी ट्रक हाडयले. तर सरकारी यंत्रणेन आमच्या ह्या लोकांक गोरवांक सारखे उखलून गेले आणि भितर घातले. आणि लोकांचे जसे पाखले जसे म्हणजे पोर्तुगीज जसे अत्याचार करीत तसे हे सरकार अत्याचार मयेच्या लोकांचेर करता. आयज हांगासर जत्रेचे दीस हे सगळे लोकांक पाण्याची अत्यंत गरज आसता आणि ह्या टायमार अशें हे पाणी वेस्ट जाता. सगळे लोक जात्रेतले उत्सवातले सगळ्या लोकांनी घराची रंगरंगोटी केल्ली बरी केल्ली, तर ह्या टायमार हेंच्यांनी धुळी सगळ्या लोकांनी धूळ खावन सगळे धुळीचें प्रदूशण करून हांगा लोकांक धूळ खावयली. आणि हे अजूनही चालू आहा. रात्रीचे 7-8 जाले तरी रातचे ट्रक चलतात आणि ते सकाळी नंबर लावपाक सकाळी 4-4:30 वचून लोकांची नीटमूट करतात. अशे तरेन सरकारान हेजी दखल घेवन बेगिनात बेगीन हे जे मायनिंगचे गांवांतसून आता ते बंद करचे आणि भायरसून व्हरचे. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. 9 वर्सां काम करूनय सरकारान आमकां घरा बसयल्यात. आमी जगचें काय जीव दिवपाचो IPHBचे कर्मचारी विचारतात. आझाद मैदाना वयल्या उपोशणाचो तेंचो आयज 19वा दीस. कोरोनाच्या काळात दीस रात वावुरले, पूण त्या उपरांत कामावयल्यान काडून उडयल्ले IPHBचे कर्मचारी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतात. आयज तेंच्या आंदोलनाचो 19वा दीस. सरकारान फातराच्या काळजाचे जावचे न्हय, आमकां सेवेत घेयात ते मागतात. आयज आमी हांगासर 19 दीस जाले आमकां हांगासर आमी आमच्या मागणी खातीर आमी हांगासर आसा, पूण आजून पर्यंत आमची कोणी वासपूस घेतली ना. तेन्ना आमी आजून पर्यंत आमी मागता अजून सीएमा कडेन, आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन, तशें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आमकां मातशें बेगीन जाता ते पर्यंत आमकां मातशें कामाक घेवन आमकां हें करचें म्हणून. आतां आमची अशी परिस्थिती जाल्या आमकां 2 म्हयने पगार सुद्दां अजून आमचो कालचो मार्च म्हयन्याचो आमचो पगार जावंक ना, मार्च म्हयन्याचो. आनी हाच्या फुडें आतां आमी आतां 15 तारखेच्यान हांगासर स्ट्रायकाक बसले आसा. तर आतां ह्या 15 दिसाचो आमकां पगार नाच, पूण तो कालचो मार्च म्हयनो सुद्दां आमचो पगार अजून जावंक ना. आनी सद्या आतां आमी जे आतां घरा कडसून येता पळय ते कशे परिस्थितीन येता पळय ते सांगूंक सुद्दां आमी शकना. आतां सद्या आमचे कडेन हांगासर जेवतलो सुद्दां जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना. तेन्ना हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आमच्या आरोग्य मंत्री कडेन मागता, मातशें उपकार करून इतले अशें आमचेर अशें कठोर जावन हें करूं नाका, कित्याक आमचेर अशें उपकार करचे तेंच्यांनी सामकें. आनी आमकां मातशें आमचे फॅमिलीक आमचे भुरगीं बाळां आसा, आवय बापूय आसा, जीं सगळीं आमचेर डिपेंडंट आसा. तांकां एक आमकां जर मातशें खंय तरी कामाक जर तेंच्यांनी हें केलें, आमकां कॉन्ट्रॅक्टाचेर सुद्दां जर दवरलें जाल्यार तांकां एक मातसो एक हेल्प जातलो अशें तेंचे कडेन हांव मागतां. आतां गव्हर्मेंट आमचेर म्हाजो जाल्यार विश्वास आहा की आमच्या सगळ्यांचो विश्वास आहा की गव्हर्मेंट आमकां कांय तरी हेल्प करतलो म्हणून आमी बसल्या.
आता 19 जालो कोण गव्हर्नमेंटच्या थ्रू कोण पावला तुमच्याकडे अजून तेगेन पावंक ना. दुसरी गोष्ट एक 40 आमदार आहात तेंच्यांनी मागचो एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाचो 40 आमदारा कडेन आनी तो आमकां न्याय दिवपाचो. हे गरिबांक हे 28 जाणांक गरिबांक न्याय दिवपाचो. जशी तेंची भुरगीं अशी तेंची भुरगीं आमची भुरगीं गरीब आहा गरिबांक न्याय दिवपाचो. आतां तेंचं शिक्षण आहा कसं आमी करप. आनी कितले दीस तुमी बसतले आता बघ आमचेर आता लास्ट उपाय म्हणजे का आम्ही आमच्याकडे हे ना का फॅमिली मेल्लेली समाज जाली आता परत खंय पैसे मागतलो. लास्ट आमकां काय एक काय ऑप्शन काय प्रत्येकान जीव दिवपाचो आणि काय ऑप्शन हितून ना आणि काय हितून ऑप्शन ना. तेका रिजन खबर ना कित्याक काडले. 9 वर्सां आमी कामाक आसले गव्हर्नमेंटान 9 वर्सां आमकां कित्याक काडले. हो एक प्रश्न पयली आसा कित्याक काडले ह्या गव्हर्नमेंटान आमकां सांगपाक जाय. आमचो काय फळ आमची काय आहा आमी काम करूंक ना का. 9 वर्सां आमी रेग्युलर काम केलां. अख्ख्या जनतेक सांगूंक सोदता की 9 वर्सां आमी सिन्सियर आमी काम केलां पूण आमकां कित्याक काडले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा म्हापशेच्या मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलें. हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन सायबिणीचें बेसांव घेतलें. फाटली 2 वर्सां गोंयचे सगळे सण कोरोनाच्या सावटात जाले पूण अंदुमात गोंयच्या सणा परब्यांक खोशयेचो ओतो आयला. सोमारा मिलाग्री सायबिणीचे फेस्त भावार्थांचे उपाट गर्देन व्हडा उमेदीन मनयले. मिलाग्री सायबीण साबार दुयेंसां बरी करता असो लोकांचो भावार्थ आसा जाल्यार वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक साबार आंगवण्यो लेगीत करतात. तिच्या मुर्तेचेर खोबरेल तेल ओततात आनी तांकां मेळिल्ल्या उपकाराची परतफेड म्हणून मेणाच्यो मुर्त्यो भेट दितात. पळयात कांय उमेदीचे खीण. सगळ्या लोकांक आमी फेस्ताची उनुनीत परबी दिता. मिलाग्री सायबीण तिची भक्ती सगळ्या गोंयकारांचेच न्हय सगळ्या शिकवलेल्या लोकांचे काळजांत आसा. ही आमची आवय आमकां भाग्यवंत आनी प्रमाणीक जिवीत जिवंक उत्तेजन दिता. आयज आमी खूब खुशाल कित्याक आमकां ही परब करूंक भाग मेळ्ळी. देवाचे आभार आमी मानता आनी जायतो लोक हे परबेन जालो. सगळ्या मिसांनी भरपूर लोक जालो आनी जायतो लोक पळोवन कांय खुशाल कांय दुख. सगळ्यांक तुका आनी एक फावट फेस्ताची परबी दितना तेल घालपाची आमची जी परंपरा हांगासर चलता ती चालू आसतली. सकाळचे मीस जाल्या उपरांत 9:30 बंद करतले आनी सांजचे 5:30 ते 9:30 देखून आसतले. मागीर गेट आमी बंद करतले आनी लास्ट दीस तेल घालपाचो 9 तारीख ताचे कडल्यान ही रीत जावची. तुमी येवचें तुमची मागण्या आंकवार बरे उद्देशी देवा करपाची आनी देवान आमचे आंकवार बरे उद्देशी सगळ्याचेर आशिर्वाद जावचो. सगळ्यांक तुमकां बरें आवडटा. ही आमची मिलाद सायबिणीचे फेस्त जे आमी आनी 3 वर्सां पयलीं आमकां मनोवंक मेळना ते हे फाटीक आमकां फेस्त करून मेळ्ळें. आमी कोंकणार हे फेस्त हे फाटीक केला. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर.
मे म्हयन्याचें पयलें सप्तक चड करून सुकें सुरू येता. हवामान खात्यान असो अदमास उक्तायल्लो, पूण फोंडें सोडलें जाल्यार सगळेच कडेन 24 वरांत पावस चडलो. आयज चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस सुरू येता. येता त्या 24 वरांत तापमानात कसलोच व्हडलो बदल अपेक्षीत ना. राज्यात फुडल्या 2 दिसां तापमानात 1 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. त्या उपरांत तापमान कमी चड जावपाची अपेक्षा ना. 2 ते 6 मे मजगती हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दर्यादेगेर नुस्तेमारी खातीर दर्यांत बोटी सोडप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. 2 ते 6 मे मजगती वातावरण सुकें. फोंडें सोडलें जाल्यार सगळे कडेन पावस. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत तापमान बदलाची शक्यताय ना. 2 दिसां उपरांत 1 सेंटीमिटरान तापमानात वाड. आयज हवामान बदलाची खाशेली शिटकावणी ना. महाराष्ट्र आनी गोंय दर्यादेगे वयल्या नुस्तेमारी वेवसायीक जतनायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.